नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया दोडयारे फ्राय। हे हांवें दोडयारे घेतल्या, बरे फ्रेश आसा, ताजे आसा। आता हे दोडयारे आमी उजरोवन घेवया। हे पळयात, आता हांवें बरे दोडयारे उजरोवन घेतले, साफ करून घेतले, ताजे पोटातले सगळे काढून घेतले। अशी खरवणां घातली म्हणटकच नुस्त्याक मीठ बरें लागता आणि नुस्तें खावपाक रुचीक लागता। आता हाका आमी थोडे मीठ लावया। मीठ लायता आसतना तुम्ही तुमचे चवी अनुसार मीठ लायात। नुस्त्याक मीठ लावून जाले। आता आमी नुस्त्याक मसालो लावून घेवया। 1 चमचो हांवें आले लसणीची पेस्ट घेतल्या। तातूंत हांव घालता 1 चमचो आमटाणीचे उदक, अर्धो चमचो घालता हळदीची पावडर, 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर। आता हो मसालो सगळो आमी मिक्स करून घेवया। मसालो मिक्स करून जाल्यानंतर आता आमी तो नुस्त्याक लावून घेवया। असो करून नुस्त्याक लावून घेवपाक जाय। असो ह्या खाच्यांनी सारको भरून घेवपाक जाय। असो मसालो सगळ्या वटल्यान सारको लावून घेवपाक जाय आणि थोडोसो असो पोटान भितर घालून घेवपाक जाय। मसालो लायल्यानंतर नुस्तें आमी 15 मिनटां अशेंच दवरया मॅरिनेट जावपा खातीर। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला। तातूंत हांव तेल घालून घेता। 4 मोठे चमचे तेल घातला हांवें। आता आमकां नुस्त्याक रवो लावून घेवपाक जाय। तर हांवें रवो घेतला। रवो असो आमकां सारको नुस्त्याक लावून घेवपाक जाय। रवो असो दोन्ही वाटल्यान नुस्त्याक लावून घेवपाक जाय आणि हळू अशें तेलान सोडपाक जाय। आणि हळू अशें तेलान सोडपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। आता आमी नुस्तें परतून घेवया। अशें करून परतून घेवपाक जाय। नुस्तें आमकां दोन्ही वाटल्यान बरें फ्राय करून घेवपाक जाय, बरें सुरसुरीत तळपाक जाय। नुस्तें बरें तळून जालें दोन्ही वाटल्यान। आता हांव काढून घेता। दोडयारे तळून रेडी आसा। सामके फ्रेश ताजे। फ्राय केल्यानंतर खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।